हाय मगर बाबा येवकार तुमकां गो ऑन फ्रेंड्स फॉर एवर यूट्यूब चॅनलाचेर। आयचो टॉपीक आहा तुमकां सदांच हांसोवपाचो पयलो आनी मागीर स्टार्ट करुया आमगे ब्लॉगर। आनी हो व्हिडिओ स्पेशली तुमकां घेवन येयला हांव। आनी आज यूट्यूबर न्हू एक गोंयकार म्हणून ओके। सो व्हिडिओ चोया ओके। पयलीं सद्या धाकटीशी कॉमेडी ओके करुया मागीर चल स्टार्ट करुया। बाय गो गव्हर्नमेंट जॉब जे पडटले त्या गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स वो कंपल्सरी आसतलो। आता पर्यंत बऱ्याच जणांना दिसताले की 5 साला आपल्या नोकरी मेळटली म्हणून तुमच्या तू म्हाका सांगतालो मरे दिता म्हणून सगळ्यांक हांव सगळे जॉब सारके प्रोफेशनल जॉब दिता म्हणून सगळे एग्जाम करपा खातीर सांगता हांव ग्रॅज्युएशन पास जावच्या पयलीं बऱ्याच जणांनी म्हणजे अकाउंट आनी बाकीच्या पोस्टाक एप्लाय करताले ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलीं बी। अरे तुगेली उतरां थिंगा चल्लीं बाय घ तुमी लोकांक मरे फोटोवपाक गेले फोटोवपाक ही सगळी मिस्टेक तुमची आसा। बाय घ तेंचे पाड म्हणून आमकां व्हिडिओ करूंक जाय काम सोड 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 व्हिडिओ बंद कर आमगे व्हिडिओ स्टार्ट कर। कोणूच सुटचो ना मरे एक सुद्दां मनीस सुटचो ना। हांव परत एकदां सांगता म्हणून तर होम डिपार्टमेंट एक्ट जावपा लागला बारीकशी सुद्दां कंप्लेन आतां लोक कंप्लेन दिवपाक भिवंक लागले। तेंच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो सगळ्या जाणांनी कोणाचेर आसा तितक्यांनी दिवच्यो। सो व्हिडिओ स्टार्ट करचें पयलें तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमगे व्हिडिओ चोयताय म्हणून हांवें सदां लायक कोताय म्हणून हांवें लास्ट टायम व्हिडिओ काडला हांवें म्हगे माय लायफ स्टायल स्टोरी इन ओमान। सो ते व्हिडिओ म्हाका म्हगे वॉल्यूम मातशा लो जालो कित्याक तेन्ना राती कोड एका व्हिडिओ केलो तो आनी तेन्ना मागीर म्युजीक मातशें थोडें करपा जाल्लें आनी ताका थँक्यू म्हणटा म्हगे सबस्क्रायबरांक म्हाका सांगिल्लें आनी तेशें करून म्हाका कोडे कितें म्हगे मिस्टेक जाल्ले। सो तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी स्टार्ट करुया आमगे ब्लॉगर। सो आजचो टॉपीक आहलो हांवें 4 पॉयंट बरयले। सो ते 4 पॉयंट म्हणजे आमगे गोंया पयलीं घेया ओके। सो गोंया आमगे जॉब स्कॅमींग चड जाता कळ्ळें तुका चड म्हणजे चड पयसो खातीर फाटीं वडेन तुमी हें चोयलां न्हू व्हिडिओ चोयला न्हू व्हिडिओ चोयला न्हू ओके चोया आतां व्हिडिओ चोया पयलो। Priya Yadav was arrested by Bicholi police in Kolhapur, Maharashtra in the cash for government jobs scam after months on the run. This follows the arrest of Pooja Naik on 29th October, who allegedly defrauded a Kurti-based job aspirant of 14 lakh rupees. Dipashri Sawant Gons, accused of defrauding a woman from Usgaon for 15 lakh rupees, has been arrested on Monday. Along with Pooja, her accomplice Ajit Shashikant Satarkar, 49, a resident of Piskal Prayol, was also arrested. So far 13 arrests have been made, including the 2 government officials, one of whom has retired. Police seized 5 cars linked to Naik's cash trail. Tragically, a 51-year-old government employee Sridhar Satarkar, who was quizzed in the case, died by suicide by hanging at Mardol on 2nd November. म्हगे एकू क्वेश्चन गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमगे जे निवडून हाडटाय तेंचे कडेन आमगे गोंयकार भाव तुमचेर विस्वास दवरून तुमी वोट घाताय सारकें न्हू वोट घाताय न्हू आनी आमी गोंयकार सदां म्हणटाय दोळ्यार काळजाचे आनी आमी तुमी निवडून हाडटाय आनी तुमी एश कोताय जाल्यार सगळे म्हणा थोडेच तुमी एश कोताय जाल्यार कितें करपाचें तुमी आमगे जॉब आमगे गोंयकार भाव हितू शिकोवन डिग्री बी घेवन कोर्स करून केसो फायदो। आजकाल म्हगे फ्रेंडागे खबर सांगता तुका एकटें चेडूं तेणी डिग्री घेवन सगळें केलें कोर्स केले सगळें हें केलें तेणें पास केलें पूण ते गव्हर्मेंट जॉब करून येता आसतना ताका जॉब दिलो ना कित्याक ताका सपोर्ट आसना मिनिस्टरान सपोर्ट आसना कोणाय सपोर्ट आसना हालीं तें आपणागे खूद फॅमिली फुडें हांवें पण स्ट्रगल करून काम करून तेगे माय बाय पयस दिते गव्हर्मेंट जॉब करपा जाय ते एप्लाय केले ताणें पूण ताका मेळोना हें कित्याक लागून जाता जाण तूं आजकाल जॉब सेल जाताय आज चोयल तुमी तो व्हिडिओ। सो हेसो मनीस जाय ते पयशे घेताय आनी तुमी फटयताय कळ्ळें तुमकां आनी आमी फटोताय ते स्कॅमान ते सांगताय तुमकां
राव आतां पयलीं व्हिडिओ एक आयला ते गेले प्रायवेट सॅक्टरान तो व्हिडिओ तो मातशें चोय तुमी. At least 20 people have filed complaints against a woman saying she had cheated them of lakhs of rupees on the pretext of getting them government jobs. Some complainants allege that despite paying her up 4 years ago, they have yet to receive the promised jobs and have been met with excuses and delays ever since. म्हाका तेणी आपयल्लो घरा कडेन कॉलनी येयल्ली आमच्या घरा कडेन लागीं येवन म्हाका आपोवपा लागले की म्हणपा लागले आपूण इलेक्शन रावता तुमचें कामां बी करतले म्हणून आपोवंक म्हाका घरा येयल्लो घरा येवन उलोवपा लागले आनी घरा गेले उपरांत म्हाका म्हणपा लागले शिपेरान वेकन्सी येयला 6 म्हयने भितर काम करतले म्हणून. दॅट वॉज कोविड बिफोर. पण मात तेणी आपयलो पयशे पयलीं दिवपाक जाय म्हणपा लागले. बरें हांवें म्हटलें फ्रेंडाचे आवय बायल मनीस विश्वास करून दिल्ले आमी मात कितें म्हणपा लागले घेतले उपरांत आपल्याक सांगला म्हणून टायम दिला मरे अशें म्हणपा लागले. मागीर ते घरा गेले परत तुमी परत म्हाका डिस्टर्ब करनाका गाये मारून म्हाका धांवडलो घरासून भायर. खूब फाटी घरा गेल्लो म्हाका धांवडलो. पयशे मागल्यार आपल्याक पयशे कांयच ना तुमचे घेवपूच ना म्हणून परत धांवडलो म्हाका लास्ट टायम. आतां लास्ट टायम पप्पाक तो घेवन गेल्लो हांव. पप्पाक सुद्दां तेणी गाडी मारली आनी पप्पाय सीट पडलो मागीर आनी पप्पाय ते पयशे खातीर चिंतून चिंतून पळय आनी एक्सपायर सुद्दां जालो पप्पा म्हाका हालीं. कितके पैसे घेतले तुझे मागीर 1.5 लाख घेतले. अराउंड कितके असे पैसे कितके आणाचे असे घेतला अशी कितें आयडिया 20-25 जाणांचे घेतला पयशे ते. साड्या एरिया आणि वास्को एरिया 30 जाणांचे घेतला आसतले. चयलो न्हू व्हिडिओ. सो अशें करून लोकां कडेन पयशे घेताय कळटा काय. आनी मागीर पयशे मागोंक गेल्यार ते मागीर धमकी दिताय. सो फ्रेंड्स गोंयकार बाब भयण्या आमकां खबर आहा थोडे गिरेस्त आसताय ते आपणागे भुरग्यांक बेगीन कामां लावपा तेंगली बी मिस्टेक ना तेय बी चिंत्ताय आपणागे भुरग्यांगे फ्युचर आनी ते पयशे दिताय आनी ते मागीर जॉब दिताय. आतां गरीब लोकांक तुमी चिंताय गिरेस्त आहाय ते तुमी तरी तितले पयशे दिले 5 लाख 6 लाख दिले गव्हर्मेंट जॉबाक जाल्यार गरीब लोक कितें खंयसान आटोले सांगाय. ती भाड आपणागे दिसोड्या खंयच्यान भाजी पालो हिंकून दीस काण आपणागे भुरग्यांक पोसताय. थोडे आपणागे हुंच कडेन कामां वयताय शॉपाचेर कामां वयताय आनी आपणागे भुरग्यांक पोसताय. सो जायते स्ट्रगल कोताय कोण लोक फार्मर्स आहाय ते आनी तेंक जॉब मेळना आजकाल. आनी भायले लोक येता आनी ते व्हड व्हड बिल्डिंगां रावता आपणागे बिजनस घाता आनी ते मागीर गव्हर्मेंट जॉब सगळे तेंक कोताय. हितू मिस्टेक कोणागे आहा तुमी सांगाय म्हाका कमेंट्स कराय आनी ओके. हांव आनी सांगना तुमकां खबर आहा हितू मिस्टेक कोणागे आहा ती. सो आमी आमगे सेफ्टी लागून आमी गोंयकार न्हू सदां मुखार सोदताय सोशल वर्कर मुखार सोदताय पूण कोण कोणागे आयकना. आजकाल कोणाचेर विस्वास दवरूंक मातशें काळजान दुखोता. दुसरो पॉयंट तुमकां तें सोडप ती एक पॉयंट सोड. आतां मिगे एक मोटिवेट व्हिडिओ तुमकां जे गोंयकार बाब भयण्या. सो आमी जॉबा एप्लाय कोताय आनी जॉब एप्लाय करून आनी आमकां तें जॉब मेळना आनी आमगे माय पाय हितू कश्टान वाडयता. स्पेशली हो व्हिडिओ तुमगे भुरग्यांक दाखोय आनी आतांचे युथा भुरग्यांक तुमकां स्पेशली तुमगे माय पाय हितू कश्ट करून तुमकां बुक्सां पयशे तुमगे पेट्रोला पयशे सगळे पयशे तुमगे खावपा पयशे सगळे दिताय तुमकां वाडयताय आनी तुमकां बरें रस्त्यार धाडपा आनी एक बरें कामां लागपा. पूण तें काम तुका मेळना आनी एप्लाय केलें कितलें केलें तुमकां एप्लाय केलें कांय मेळना. तुमी थोडे तरी 1 मिनट तुमी डिप्रेशना वयताय. वय हांव बी केन्ना वयतां तुमी केन्ना वयताय केन्ना टेंशन ना जाल्यार आमी एकली रुमान बसोन अशें करून टेंशनान रावताय. दीस चिंत्ताय कितें हांव कितें करूं आतां आनी कांय ना मामी फुडें आनी डॅडी फुडें आनी वचोन केसो पळयता अशें आमी चिंत्ताय सदां. तुम चिंतनाय तुमगे जॉबू व्हडलो म्हूण केन्ना साण जावं एक ओके. तिसरो पॉयंट हांव तुमकां सांगता तो कित्याक तो इम्पॉर्टंट. तुमकां माय पाय धाकटो आसतना जल्मा हाडटाय दोन तुमकां कितू हुशालकाय पडटा भोगवता तुमगे माय पाय आपणागे भुरगें जल्मान येयलें आनी ते दोन लोकां भायर सांगताय आमगे भुरगें येयलें आनी तें आमकां फुडारा पोसतो म्हूण. सो तुमी डिप्रेशनान रावन तुमगे लायफ पडे जीव दीन केसो फायदो सांगाय. कितू दूख भोगतलें तुमगे माय पाय ते जॉबा लागून कोण आनी कितें मोटाय म्हूण तुमगे माय पाय सण वचोन तुमकां बरें जाता. सो तुमगे फॅमिली तुमगे माय पायचो तुमी सदां मोग कराय आनी कितें वायट रस्तो दवरचे पयलीं तेंचे पासप चिंताय. आनी तेजेर आनी एक पॉयंट बरयला हांवें लास्ट तिसरो. थोडे भुरगे थोडीं चेडवां
कामां वयताय आनी कामां वचोन ती आपणागे घराक पॉकेट मनी आहा ते एन्जॉय करताय, बारां वयताय, ड्रग्स घेताय आनी तेजी व्हिडियो बी काडलो आहा आनी पिक्चर बी काडलो आहा तेजी चोवपा जाता आनी मागीर जायत दूख जाता. जायत मनशां सांगताय तशें करून हांव सांगता, हांव मोटिवेट करता, हांव सांगता तुमकां आयकपा आहल्यार आयकय ना म्हाका कितें रिप्लाय दिवपा आहल्यार रिप्लाय दियाय. सो म्हगे कितें तुमगे एन्जॉयमेंटा कोताय न्हू कोरे लायफ ती भुरग्या लायफ पूण आपणागे मायक पायक तुम चिंताय तुमगे मायक पायक फाटल्यान लोक कितू उलयता कळटा का. आलगोडी तुमी काजार जावन माय पाय जातली मागीर तुमकांय तें रिपीट तुमकांय पटोलें कळटा का, तुमकांय पटोलें आतां कोणा तुमकां. सो तुमी कितें कोचचे पयलें 100 पाटी चिंताय एन्जॉयमेंटा आसोर पिवपा भोंवपाचें बायक घेवपाचें जायते आहाय आमगे ड्रिम्स पूण माय पायचे व्हडली गिरेस्त कांय ना. ओके जालें तें खबर. आतां आमी पोतून जॉबाचे या. ओके गोंयचे गांवांत जॉब कोताय तांकां स्पेशली ते एप्लाय कोताय एजंटा वोदा आनी एजंट सांगताय ताका तुमकां हें दितलो तें दितलो जॉब दितलो आनी थोड्यांगे पयशे बी आहा न्हय ते जाय जाणांक पयशे आहा न्हय ते. सो तुमी हे जॉबाचे मातशा दोड दवराय कित्याक आंटू जाय जाणां लोक सांगोन भियेता कित्याक इलिगल आमी तें जॉब एप्लाय केलो न्हू लिगल करून. सो ते पयशे मेळटले काय म्हूण आमी ओगी रावताय कळ्ळें तुका सारकें ना. सो हे स्कॅमांत तूं मातशें सारको आनी लास्ट टायम हांवें एक विडियो घायलो ऑनलायन स्कॅम. सो जाय जाणां हे स्कॅमां ऑनलायन जाय जाण ट्रासां पळय आनी तुमकां धाकटो विडियो दाखयता 2-3. ओके. To a new warning about a scam promising people work from home opportunities. Well, the scam preys on people finding a new job online, and it's cost one Kansas City woman nearly $5,000. ABC's Rebecca Jarvis has those details. I just felt absolutely and completely powerless. I was devastated. For Kansas City resident Miranda Owens, a simple job search turned into a financial nightmare. I was really banking on finding a job because I had looked through hundreds of different job listings at that point. The 24-year-old says she was scammed out of nearly $5,000. Nathan, thank you. A woman who It all started with a WhatsApp message that I received from an unknown number. Probably the number is a US-based number. And the message said that if I'm interested to take up a part-time job, then I have to log in. I have to open an account with Telegram and log in, and a receptionist will get in touch with me, and my task will be allotted, and my salary will be credited on a per-day basis. This story may sound familiar to you, as you may be one of seemingly millions of people who are receiving messages. ओके चोयल तुमी न्हू विडियो. सो एशें कोन्न विडियो चोय आनी एशें कोन्न ऑनलायन जाय जाणां जाता. सो तुमी तांकां डायरेक्ट पयशे बी धाडनाका. हिंगा न्हू भायले गांव पासून जाता तें अमेरिकांत. गव्हर्मेंट जॉब आमकां सरकार सांगता दित म्हणून आनी ते फोकाणेच जाल्यात. सो आमी आतां कितें करूं जाता आमी कोण गव्हर्मेंट आतां एकूय पांय आहा लास्ट कोणू तरी गव्हर्मेंट जॉब पयशांक घेता जाल्यार रोखडी वचून कंप्लेन करया पुलीस स्टेशन कळटा का. ना जाल्यार पुलिसांक फोन करूया आनी सांगा अमके कडेन एस जाता म्हूण. आमकां कितें जाता आमकां जॉब मेळ्ळें जालें दुसऱ्यांक कित्याक पळा दुसऱ्यांगे फुडार पेडे जाल्यार तुमी एकट्यान चोरी मुखार सरले जाल्यार न्हू 100 जाणांगे लायफ सेव जाता. 100 जाणां काम मेळूं शकता. सो फ्रेंड्स आनी कांय ना ब्लॉगरां आनी लास्ट तोच पॉयंट आहलो म्हगेलो जॉबा लागून स्कॅम चड जाताय सारकें. आनी ह्या दिसा सांग न्यूज जायत आहाय कोणा अरेस्ट कोताय हितूर लाग हे पयशे कोणा गेले हे पयशे तुमी गेले गरीब लोकांक गेले. तुमी कितून कोश्ट करताय तें आमकां खबर आसा. थोडी म्हणटाय आपणाय चेडो गव्हर्मेंट जॉब आसा आपणाय अंकला सांगताय भायर सावन पयशे धाड लंडन वचून पयशे धाड गव्हर्मेंट जॉब मेळटा लागता. एशें कोन्न पयशे एकठांय करून दुसऱ्यांक मागोवन रीण काण ते पयशे दिताय आनी तेदो मागीर तांकां जॉब मेळटा. सो हांव सीएमाक एक अपील करतां आनी तुमी शेअर कराय सगळे व्हिडियो.
हे गव्हर्मेंट जॉब आहे ते आमगे गोंयकार भावां दिये कित्याक हे सगळे आतां स्कॅम चालू आहा आनी ते चालू जालीत रावले जाल्यार आमगे गोंया सगळें पाड जातलें आनी आमगे गोंयकार भाव सदां वोक रावताय म्हूण तुम चड फायदो घेताय. सो प्लीज हेजेर ताबडतोब एक्शन घे आनी सगळ्या गोंयकारांक जस्टीस दी आनी सगळ्या हो म्हगे व्हिडिओ आयकले म्हूण तुमकां सगळ्यांक काळजान सांग देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगपा म्हळ्यार आज कॉमेडी बी बरी जाली ना अशी न्हू कॉमेडी करपा मुडू ना असो लोकांक चोयन चोयन हें जावन तो डिप्रेशना वयताय आनी सगळे आपूण जीव दिताय आनी एसो नाटकां कोताय जॉबा लागून. सो तुम जीव दिन तुमगे लायफ वगडायनाकाय ओके आनी बरें करून रावाय एकमुखा कडेन मोगान भोंवाय चवडी कोणाकय आनी आज कोणाक हॅपी बर्थडे आहल्या हॅपी बर्थडे आनी वेडींग एनिवर्सरी आहल्या सगळ्यांक वेडींग एनिवर्सरी आनी कोणाक पार्टी मारल्या गॉड ब्लेस यू आनी सदांच तुमी अशें करून म्हगे व्हिडिओ चोय आनी कितें वयर सकयल जाल्यार कमेंट्स करे प्लीज कमेंट करे कमेंट्स करना आतां म्हाका कितें कळटलें हांव कितें सारकें उलयता कितें सारकें उलयना तें सारकें न्हू. सो लास्ट धाकटोसो व्हिडिओ घाता लास्ट ओके चोय हिंगासो एंड कोता व्हिडिओ ओके हांव सदां मोग आसा तुमकां कितें हांव सॅड जालां कित्याक सॅड जालां म्हणजे तुम आमगे गोंयकारा भाळ जाय त्रास पळय हे जाले स्कॅमा ते तूं पळय आनी तांकां देवान बेकोणी दिल्या बरो तेंगे पयशे परतून मेळ्ळ्या बरो म्हूण हांव मागता आनी हिंगासा व्लॉगर काबार कोता. डेटा गोवन सेंसर किती एम्प्लॉयड आसा ते अजून पर्यंत डेटा ना सो सरकार फेल जाला ना तू एक मिनिट ना ना सरकार फेल जाला आय सरकार फेल जाला डेटा ना गोंयकार किती आमदार रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो तो फोन काडना ताजी सेक्रेटरी फोन काडना मुखेलमंत्री फोन काडना आनी ज्यो नोकऱ्यो हो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफाईड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. आज जर एका गव्हर्मेंट सर्वंटान जो जीव दिला प्रोबेबली ताका खंय तरी स्केपगोट करताले म्हणून ताणें जीव दिलो आसतलो आनी हो जो मृत्यू जाला हाका सर्वस्वी सरकार जबाबदार आसा. म्हज्या कोतान देर इज समथींग मच मोर दॅट दीस गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू हायड. हांवें त्याय दिसा सांगिल्लें आज परत एकदां सांगता एक सामान्य मनशाक चीफ मिनिस्टराच्या घरा एंट्री ना अशा वेळार पूजा नाईक ही केन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन गेली केन्ना चीफ मिनिस्टराच्या घरा गेली आनी त्याच दिसा तिजे ऑफेन्स कित्याक रजिस्टर जावना हाचें उत्तर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान दिवचें पडटलें. कोणूच सुटचो ना मरे एक सुद्दां मनीस सुटचो ना हांव परत एकदां सांगता. व्हिडिओ काढायचे